रमेश तवडकर सराचो घट कार्यकर्तो. जशें रमेश तवडकर सरान आमकां कितेंय जरी सांगलें जाल्यार तें करपाक आमी फाटीं ना. त्याच पद्दतीन जेन्ना आमकां रमेश तवडकर सरान सांगलें, आमच्या मंत्र्यान सांगलें, आमच्या भावान सांगलें की सगळीं कार्यकर्त्यांक की हें जें घर आसा किशनाचें तें बांदपाक जाय. आनी ह्या एक सराच्या उल्याचेर आमी सगळे कार्यकर्ते एकठांय आयले. एकठांय येवन सराकय सांगलें आमी इतले जाण सगळे गांवचे लोक जे आसा ते एकठांय येवन हे तुमी घर बांदपाक हें करतात, काम करतात, तेन्ना तुमचो आदार आमकां जाय. किशन बाबाक पयलीं हांगा एक खोप आसली, खोप बारीकशी खोप ती. पूण आयज जर पळोवपाक वचत जाल्यार हें बऱ्या पैकी घर जाल्लें आसा. हांवें थोडोसो वाट मागीर हें दिलो, बागर आसलो, कंपाउंड आसलो, थोडोसो जागो दिलो. कारण जर बरी कोणाली जाता जाल्यार थोडेशें फाटल्यान गेले म्हण कांयच हरकत ना. आनी आमकां सर, आमचो रमेश तवडकर सर, आमची मॅडम सविता मॅडम, आमची भयण सदांच सांगता की कोणालें जर बरें जाता जाल्यार अवश्य तें करचें, जेणे करून पुण्य मेळटलें. आनी दोगांच्याय मंत्र्याच्याय उतरांचेर आनी आमच्या मॅडमीच्याय उतरांचेर आमी सदांच त्या पावलान पावल घालून वयतात. फुडें वयता आसतना जें घर हें करता आसतना कंपाउंड पयलें हें केलें आमी, फावंडेशन घातलें. फावंडेशन घालतना आमकां गांवच्या लोकांचोय बऱ्या पैकी साथ मेळ्ळो. त्याच बरोबर आमदार, मॅडम आनी बाकीचे कांय बऱ्योच बायलो ज्यो आसा त्यो काम करपा खातीर हांगा आयल्यो. खूब बरें दिसलें. आनी हें घर आज तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार खोपीचें रुपांतर हें घरा मदीं जाल्लें आसा. आयज तुमी सगळ्यांनी येवन पळयल्लें आसा. जाल्यार अशेंच आमी आमच्या सरा कडेन मागता की गोरगरिबाची सेवा ही तुमच्या हातीन सदांच जावं दी. कारण तुमी बीन सदांच गरीबच आसले पयलें, आनी आयज जरी मंत्री जाले, जरी सभापती जावन गेले, आतां तुमी मंत्री आसा, त्याच गरीबसाणांचेर तुमी आयज लोकांचे घर बांदपा खातीर जी सेवा तुमच्या हातीन जाता, खरेंच आमी तुमकां देवाचो मान दिल्लो आसा, देव म्हणून समजता. कारण गोरगरिबाची घरां ही कोणूच बांदना, ताका एक दृश्टिकोन आसचो पडटा. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सगळ्यांची घर बांदता. आयज 74 घर जाल्लीं आसा, 74 घर जाल्लीं आसा. तुमचो उद्देश जो आसा तो 100च्या पलीकडेन वयचो. आनी तुमचो आनी एक उद्देश आसा सराचो की एका दिसाक 100 फावंडेशन स्टोन घालचे. त्या उद्देशाक देवान तुमकां बळकटी दिवं दी, देवान तुमचेर आशिर्वाद दिवं दी, देवान तुमच्या फॅमिलीचेय आशिर्वाद दिवं दी. आनी त्याच बळाचेर तुमी लोकांचे घर बांदपा खातीर मदत करून दी. इतलें सांगून हांव तुमकां एक्सपेक्ट करूं ना अशें घर जातलें. कशें दिसता तुमकां? एक्सपेक्ट केल्लें अशें जातलें म्हणून कोण तरी येवन अशें बांदून दितलें म्हणून विचार केल्लो? घर बांदपा विचार आशिल्लो तुमचो? विचार आशिल्लो पूण शक्य जातालें? आतां घर कंप्लीट जालां. कितें उलोवपा जाय तुका? कितें दिसता? कितें दिसता सांग मरे. बाकीच्या सगळ्यांनी तुका हेल्प केलो. तुगे शेजारी दीपक आसा, ही जी कामां आयिल्लीं तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेल्प केलो. हें सगळें सांग न्ही. नांव घे तुगे शेजाऱ्यांची जिणी तुका हेल्प केलो. तूं सांग. घर बांदलें मागेलें. म्हाका बी उमेद येयली, तांकां बी उमेद येयली, बांदलेल्याक बी उमेद येवंक जाय न्ही, सगळ्याक उमेद येवंक जाय. तुवें विचार केल्लो केन्ना अशें तुगे घर आसतलें म्हणून? पयलीं केन्ना विचार केल्लो अशें घर जातलें म्हणून? जातलें म्हूण धरलें ना. मागीर हें करता आनी जाता म्हूण धरलें हांवें. हय, बांदतलेंच म्हूण हांवें धरलें. शेजाऱ्यान बी तुमकां खूब हेल्प केली? हय, त्यान सगळ्यांनी हेल्प केली आमकां. कोण कोण येयल्ले? सगळे गांवचे लोक आनी कोण? गांवचे येयले, भायले बी येयले. हय, सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलें. जाऊची बघा मागीर परत एक गाडया स्लिप मध्ये येता. बरं झालं किचन चूल घालपाक सगळ्यांक
सगळ्यांक नमस्कार. आज आमचे हांगा आमोणे हांगा श्रमदामान बांदिल्ले घराचे उक्तावण सुवाळो जाता. आमचे केसर गांवकर अनुकूल केसर गांवकर हांचे ह्या भागात ल्हानशी खोप आशिल्ली आनी तातूंत ती आमची अत्यंत गरीब परिस्थितींत रावताली. जेन्ना आम्ही सगळ्यांनी मिळून थारायले आमोणेचे सगळे कार्यकर्ते, मुख्य आमचे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट चेअरमॅन आमच्या मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते आणि त्यांनी थारायले की हे घर श्रमदामा अंतर्गत आम्ही बांधून तांकां दिवया. आमचे गांव भयण आणि तांचे तांचो संसार हांगा वेवस्थीत जावचो आणि सगळ्यांनी डिसिजन घेवन मागीर हांगा हे श्रमदामान घर तशें अवघे 3 म्हयन्यांनी घर जाल्लें. फक्त बारीक सारीक कामां लागून उरून मागीर इतके मातशे लांबणेर पडले आणि आयज ताचें उक्तावण सुवाळो जाल्लो आसा. ह्या वेळार हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आमचे उक्तावण सुवाळ्याचे मूळ बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाचे चेअरमॅन आणि आमचे माननीय मंत्री रमेश तवडकर सरांचे स्वागत करता. विनय बाब तुमकी ताणी ह्या घराचो प्लॅन केलो तांचे स्वागत करता. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे भाजपा मंडळ अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर तांचे स्वागत करता आणि आमची इतर कार्यकर्ते आनी हें काम उबें करपाक सगळ्यांनी आपले 1 दीस आनी 1 रुपया जरी आमचे उला आसलो जाल्यार सुद्दां तांच्यांनी 15 दीस कांयच घेनासतना एक सेवा ह्या नात्यान हांगा काम केल्लें आसा. तातूंत आमचे गांव भयणी आसा, सगळे शेजारी बाजारी सगळे आनी वाडेकार ते भायर इतर शेजारचे गांवचे आमचे गवणे आनी सगळ्यांनी आमकां खूब सपोर्ट करून हें घर उबें जाल्लें आसा. हांव हीच संदी घेवन ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव आभारय व्यक्त करता आणि हांचे दोगांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांकां हो आसरो आमच्या श्रमदामान हो मेळिल्लो आसा. तांणी फुडें सुद्दां अशें दुसऱ्यांचे सेवेक येवचें अशें तांचे कडेन ह्या वेळार हांव मागणी करता. धन्यवाद. घर पॅक करा. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आज आमी 74वे 74th घर आमी आज सुपूर्द करता. अशें आज आमचे सरपंच सविता तवडकर आसात, तशेंच आमचे SCGचे ट्रेजरर आनी ताजो पूत किसन. म्हाका याद जाता आमी ल्हान आसतना की केसरबायक कावरे हांगा दिल्लो, लग्न करून ताका ती दिलो आनी ती दितकच म्हणजे कालांतरान ताजो घोव विठोबा म्हणजे तो एक ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो आणि तो एक्सपायर्ड जालो आणि त्यानंतर ताणी हांगाच आमच्या गांवांत रावप म्हणजे आपल्या भावा कडेन आवय कडेन रावप जसून पसंत केली. आणि अशा वेळाचेर जशी फॅमिली व्हड जाता तशी तांची बारीकशी फॅमिली आशिल्ली आणि त्यामुळे भावाच्या शेजाराकच ताणें बारीकशीच खोप काडून ती रावताली आणि तातूंत म्हणजे कशी ती दीस काडटाली. आणि त्या वयल्यान म्हणून आमी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान अशा प्रकारच्या लोकांची शोधाशोध आणि आमी मदत करप हो उपक्रम म्हणजे चालू आशिल्लो. हाजे पयलीं आमचे मधुकर देयकर अजय घर आणि आमचे शालिनी अजय घर आमी बांदिले. त्याचमुळे आमचीच भयण अशा तरेची स्थितीक रावता. त्यामुळे आमी सगळ्या गांवच्या भावांनी म्हणजे सगळ्यांनीच असो निर्णय घेतलो की ते घर बांदप आणि ते बांदपाचें काम आमी सुरू केलें आणि त्यानंतर अवघ्या साधारणशे 1-2 महिन्या भितर जसं ते घर कंप्लीट केलें आणि त्यानंतर आज प्रत्यक्ष म्हणजे बांदून खूब टायम जालो पण ताणें ताकाच म्हणजे घरा भितर वचपा खातीर जी वेळ आनी बाकी सगळें आसा न्ही ती आज मेळ्ळी अशें धरून वताना आज ताणें सगळें देवकाम ताणें पूर्ण केलें आणि आज प्रत्यक्ष ती रिक्षा ती घरांत वता. त्यामुळे एक आमकां आनंद जाता इतल्या खातीर श्रमदान काम करता आसतना आमी माणुसकी जगोवपाची म्हणजे आमचे जे गांवांक आशिल्लें गांवपण मनीसपण आनी एकमेकांक मदत करपाचो हो भाव आसा तो सिद्धांत फुडें व्हरत आमी हें सगळें काम करतात. आनी आतांय प्रत्यक्षांक आमचे 4 ठिकाणी घर चालू आसा म्हणजे कांय घर पैंगिणी आमकां एक घर कंप्लिशनाक आसा. तशेंच आमचे फुडल्या आठवड्या भितर जे आसा न्ही आमी तुगेले चाळ म्हणटा तळ्याक जे आसा न्ही घर पूर्ण जाल्लें आसा तेंय घर आमी सुपूर्द करता. अशे तरेचे घराक काम चालू आसा आनी आज प्रत्यक्ष आमी ह्या केसरबाईच्या घर आमी दिवपाक आयिल्ले आसा. त्यामुळे म्हाका खूब आनंद जातल्या खातीर एक अत्यंत कठीण आनी अशे दुख्खद परिस्थितींत जिवन जगता आसतना की आमच्याच भयणीक आमी एक मदत करपाक शकले गांव भाव आसा न्ही ताजें समाधान जें आसा आमकां सगळ्यांक आसा.
आणि फुडल्या काळा भितर जे आसूं ना आम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतून आसा न्ही अशा प्रकारचे अखंडपणे काम आमी जे चालू दवरलें आसा ते सतत चालू उरतलें आणि ह्या कामाक म्हाका म्हणजे आमचे कार्यकर्ते आसात म्हणजे गांवांतले सगळे आमचे गांव भयणी आसलेल्यो गांवचे सगळे नागरीक आसतले ह्या सगळ्या लोकांनी दोन्ही घरां बांदपा खातीर गांवच्याच लोकांनी खूब मोठ्या प्रमाणात मदत केल्ली आसा आणि प्रत्यक्षात जर किसन जरी तो तरुण भुरगो जर आसलो ताणें आपल्या घर बांदपा खातीर जी आसा जी तेन्नाच आळशीपणां करूं ना म्हणजे तो भाव ताणें जागलो ताजे भाव आसतले ताजे भाव बायल आसतल्यो ती तांकां मदत केली आसा आणि अशाच तरेच्या अभियान जे आसा न्ही आज केसर बायक आमकां म्हणजे एक बरे पैकी रावपा खातीर ताका सुखात आनी समाधान दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम केलें त्या वेळाचेर आमकां सगळ्याक म्हणजे गांवचे आमचे कार्यकर्ते आनी बाकी सगळ्यांक आमकां ताजो गर्व आसा अभिमान आसा आनी अशाच तरेचें काम आसा फुडल्या काळांत आमी करतले आनी अशें हांव सगळ्यांक अपील करता आमी सगळ्या हातांत हात घालून जे आसा न्ही की दीन दुबळो जो गरीब मनीस आसा न्ही ताका मदत करपाचें काम अखंडपणे आमी सगळ्यांनी चालू दवरुया आणि हे काम आमी करतले अशें आश्वस्त करून ह्या वेळी दोन शब्द वयलो वैमान म्हणटात जे बाउंड्री जायत आयली शेतका कडेन तुगे वचपाचें मोख आसा काय कित्याक ती केन्ना नाही ते करतले आमी ते आमकां म्हज्या तकल्यान विशय आशिल्लो की आमी एकाच दिसाक फुडें म्हणजे आतां मध्यंतरी काळ कसो जालो इलेक्शन हाजें इलेक्शन येता काय ना येता असो विशय आशिल्लो म्हणजे म्युन्सिपालिटी त्यामुळे थोडेशे स्टुअर रावले आत्तां पावसान दीस आसा म्हणून आमी एक प्लॅन करतले एकाच दिसाक आमी 100 घर आमी फावंडेशन स्टोन घालपाचो प्रयत्न विचार चालू आशिल्लो ताजे कन्सेप्ट हो चालू आसा म्हणजे ती 100 घरांचो विशय ना आमकां 100 घर आमी सहज कंप्लीट करपाक शकता ताका व्हडलें कांय ना एकाच दिसाक आमचोच उपक्रम जो आसा न्ही आमी कसो म्हणजे पॉप्युलर केलो आनी लोकां कडेन कशें पावसाच्या नंतर परत ह्या कामाक सुरवात जातली नेटान पावस गेलो की साधूंचे सप्टेंबर साकून खूप मोठे परिणाम म्हणजे जमले आसा जाल्यार सगळ्यांनी ताकद दिली आसा म्हणजे कार्यकर्त्यांनी उलोवन केलें आसा न्ही एकाच दीस आयची घडी कितें आसा न्ही एका दिसाक 100 घरां घालपाची ताकद आमचेर हांव आतांच सांगलें म्हणटा म्हज्या तकल्यान आमी एक फाटल्यान विचार करताले एकाच दिसाक म्हणजे किंवा हांगाच न्ही एकाच दिसाक एका वेळाचेर आमी 100 घरांचे फावंडेशन स्टोन घालप असो उपक्रम करपाक सोदता त्यामुळे ती आज 73 जाली ती 25 घर करपाक आमकां वेळ लागना ती आमी एका दिसांतून घालूंक शकता म्हणजे ताचो अडचण विशय ना आनी आज सद्या जे आयडेंटिफाय जाल्लें आसा म्हणजे काणकोणाक किंवा आमी आजूबाजू ना म्हळ्यार आमकां आमचे कडेन 20 एप्लिकेशन आसा मार्ली आसा तिरवाळे आसा पैंगिणी आसा म्हणजे अशा प्रत्येक गांवांत एक दोन घरां आमकां आसाच आसा म्हणजे ती घरां पूर्ण आयडेंटिफाय केल्ली आसा ती जमली आसत जर जायत न्ही आमकां चिरे बाकी मटेरियल जें आसा न्ही आमी साचून दवरतले आणि साधारणच्या सप्टेंबरांतल्यान एक दिसाक जर आमी समज 25 घरां घालपाक जाय आमी एका दिसाक 25 घरां घालतले टोटल 200 घरांची टार्गेट ना 200 घरां अशें ना ते म्हणजे जशी आमकां आमची स्ट्रेंथ आनी ताकद आसा ते वाडयत वतले हे जर आमकां तसो जर सपोर्ट मेळप न्ही सारको सपोर्ट मेळ्ळो आसा त्यांनी आतां कशें की आतां ती जोडून करपाक विचार करता फुडें म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर हांवें स्कीम जी केली की त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान कशें ताका एखाद्या घरात रितसर प्रोसेस केली आसत जायत न्ही 5 लाख ताका सहज म्हणूं शकता अटल आसरा 5 लाख मेळ्ळे आसा आनी 5 लाख जर ते ऍड केले आसत जाल्यार जायत न्ही सहज तें घर कंप्लीट जावपाचें पूण ह्या घरा अटल आसराची हेल्प मेळपाक शकता रिनोवेशना खातीर ह्या घराच्यान ताका नंबर जाय बाकी सगळें जाय आशिल्लें ही ती खूब आशिल्ली पण ताचे नंबर काय नाशिल्लो त्यामुळे ती तशी मेळप अडचण ओनरशीप ना न्ही जागे प्रॉब्लेम जाग्याचो ओनरशिपीचो तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही घर बांदता बाकीचे घर बांदपाक श्रमदामाचे घर बांदप किती डिफरन्स आसा कितें आमी कॉन्ट्रॅक्टर ह्या नात्यान घरी बांदता पळय ते वेगळे आणि हे श्रमधामाचे खूब भाग्य मेळटा सरा बरोबर जेन्ना वयताले तेन्ना एक तेंची पयलींचे हावभाव आनी आतांचो फेस हे रिडींग म्हणटा ते खूब अभिमान येता आनी एक सरा बरोबर हांव ह्या श्रमधामाक गेलो म्हणून सराक देव बरो कर म्हणटा कित्याक म्हाज्या सारके मनशाक आज ह्या लोकांनी घर मारपाचें आनी हेल्प करपाचें सरामुळे म्हाका मेळ्ळें म्हाका खूब बरें दिसता तशेंच सांगपा म्हळ्यार जेन्ना आमी सरांनी आमी फर्स्ट दिसा येयल्ले पळयले दोनी वाटच्यान घरां आनी मोदी येदी शिकोवप आनी तेन्ना ते पळयतना घर बसचें ना अशें दिसतालें आनी सगळ्यांनी सायडीचें घर आसा पळय तेणी आमकां दुर्गा ते करून घे म्हणलें आनी हांवेंय बी आमकां ऑब्जेक्शन दिलां बांदा म्हणलें आनी आज हे सुसज्ज घर पळय मना इतलें समाधान जाता आनी स्पेशली सांगता आमोणकारांचे सगळे लोक त्या दीस आसले आनी त्या दीस काम करता करता आमी आख्खी गुन्यांत एक सांबाळली आनी खावपा जेवपा म्हणलें तशें सगळे लोकांनी दिलें आमच्या
भाजी आनी आमी त्या दिसा एक दिसा पुण्यान मारली टिचरांनी सगळे आमोणेचे हांव तांकां आमोणकारांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक अशें करून सपोर्ट मेळ्ळा न्ही सर कितलीं घर बांदता कितली एरिया आसा ही जवळ जवळ 17 वयर आहा आनी रूम्स कितले रूम 2 हे आनी फाटल्यान किचन आनी वरांडा हॉल म्हण तूं मातसो जाग्यार बसून जाल्यार ही पॅसेज करची पडली नाल्यार आमी पॅसेज करनात स्पेशली जागो लांबट आसलो आनी दोनी सायडीच्या घरां आनी उदकाचेय कोणा हितून पडो नाका म्हण तें सगळ्यांक तितून एडजस्ट केलें म्हण बऱ्यापैकी जालें दिसलें आज पळयना म्हण समाधान जालें बस थँक्यू किसन बरें शब्दामध्ये आत्ता मला ताजे खऱ्या अर्थान पयलीं सुरवातेक दिसतालो लोकांक दिसतालें कशें सरकार पयशे दिता दिसतालें पूण आमी हळूहळू ती जाणीव जी आसा न्ही सारकी लोकांक करपाक लागली सारकें म्हणजे पयलें म्हणटा तो एखादो दिन दुबळो मनीस आसत जर जाय जाल्यार ताजे कोण रिलेटीव आसत जर जाय ताणें ताका मदत करपाक जाय त्यानंतर गांवच्या लोकांनी मदत करपाक जाय हो भाव आमी म्हणजे लोकां मदें पर्क्युलेट करत गेले आनी आत्तां लोकांक कन्सेप्ट लक्षात आयला ते सरकाराच्या कुस्ताचेर घर बांदना आमी आनी अशा स्वयंस्फूर्त अशा श्रमसेवी भावनेंतल्यान करता अशा प्रकारचो भाव आत्तां रुजू जाल्लो आसा आनी लोक मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही ह्या कामाक जोडले गेले आसा आतां पयलीं सुद्दां आमी पैंगिणीचें घर बांदताले शोभा बागेचें आनी म्हाका म्हालवाड्याच्या सगळ्यो ज्यो बायलो आनी दादले आसा न्ही ताणें सातत्यान एक 10-15 दीस येवन जें आसा न्ही तें काम कंप्लीट केलें आनी फक्त आतां पेंटींग स्टेज आनी बाकी सगळें जे डायनिंग उरलेलें आसा आनी तें आसा आमी 8-5 दिसांक कंप्लीट करतले आनी ताका सपोर्ट करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.